भणीनो आनी भावनो, जेजू सोबें आमकां जिवीत आसा. ताणेंच आमकां सांगलां हांव जिवीत म्हणून. पूण हें जिवीत परिपूर्ण जिवीत दर दिसा तें वाडत आसा. कित्याक दर दिसा आमी वाडत आसा. काल आसली तशी आयज आमी ना. पूण आमच्या मनांत तर आमी फारोत जाल्यार आमी तशींच पळयतल्या. सगळें बदलता पूण मनांत आमकां तशींच धरलेलीं आसा. ताका लागून खूब जाणां आमी वाडत आसा कुडींत, पूण भुरगीं कशीं जियेता. कित्याक मनांत भितर फारलेलीं आसा. कित्याक लागून आपलेपणान जियेता, भिरांतीन जियेता. जेजू सोबें ही भिरांत ना. जेजू सोबें जिवीत आसा आनी तो ते आमकां सुबापणी दिता. तो सगळें आमचे पासत कोत्ता. आयज आमी आयकलां तो आमकां प्रत्येक जाणांक फकत नांवांत न्हय, सगळें आमचें तो जाणो. कित्याक फकत तो आमचे भितर आसा आनी आमचें सगळें तो जाणा. पूण आमी आपलेपणान जियेता म्हणून आमी आमच्याच वस्तूंक जियेता. कितें चलता तें नको आमी, त्याच आमच्या संवसारांत आसन आमी. असलें जिवीत आमकां परिपूर्ण जिवीत न्हय आनी आमी तातूंतच परिपूर्ण जिवीत सोदता. मेळ्ळो ना, फारलेलीं आसा आमी. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमकां जेजून पळय शिकोवन दिल्या ते एकदम फर्स्ट क्लास. आमी भितर भायर ताची सरशी वेता. कशी? प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सोबें येता आनी आमी ताचे सोबें रावता. तो आमचे सोबें येता सुस्कार घेताना, आमी ताचे सरशी आमी सगळें आमचे भितर आहा तितलें दवरता. आनी हे परी आमकां दिसा दिसपटे प्रत्येक क्षणी म्हणजे प्रत्येक वेळा प्रत्येक घडयेक आमचें जिवीत बदलत वेता. आनी हे परी आमी तो जियेत परिपूर्ण जिवीत आमकां मेळटलें. कित्याक आदलें सोडून नवें आमी पत्करूंक लागता. आनी ह्या नव्या जिवितान आमकां कितलें बरेंपण आसा. जो कोण क्रिस्ता सोबें आसा ती एक नवी रचना. आदलें तें गेलें, आतां सगळें नवें. हें आयकलां आमी. पूण हे भशेन आमचें सगळें घडच्याक आमी जागृत रावंक जाय. ताका आमी वळखोंक जाय. ताचो ताळो आमी वळखोंक जाय. आमी कितें करता, भितरल्यान खूब ताळे आसात, आमी हिंच्याय ताळ्यांचे फाटल्यान वता. कित्याक लागून? कित्याक आमी आमचें जिवीत ताचेर थिरावंक ना. आमचें जिवीत आमी ताचेर थिरावंक कशें शकता? ताच्या नांवांत आमी रावंक जाय. ताच्या नांवांत ताणें आमकां आपयल्या. ताच्या नांवांत ताणें आमकां नवी केल्ली आसा. ताच्या नांवांत आमकां एक नवी न्हेसोण मेळिल्ली आसा. खरी ताचें सोबें आमच्यान बापायची भुरगीं कशीं जिवंक जाता. ताचे विरेत आमच्यान जायना. जसो एक फांटो दाक वेळीन रिगून रावले शिवाय ताच्या आपणाचेच वस्तूंकी फोडोन दिवंक जायना, तशेंच आमी जेजू सोबें रावना तर आमी फुचुमां फोडोन दिवची ना. पूण जो कोण म्हजे सोबें रिगून रावता आनी हांव ताचे सोबें रावता, तो सुबां फोडोन दितलो. वयकी ना? जेजून आमकां हें सगळें शिकयलां. कित्याक लागून आमी अशींच जियेता? मेंढरां जी ताचो ताळो आयकना, परक्याचो आयकता. कोण इबाड कोत्ता हें सगळें जिवीत? आमीच. तो तरी पूण येता आनी सगळ्या शेळ्यांक आपणाच्या खांद्यार मारून तो आमकां पोत्तून हाडटा. कित्याक आमी ताचे सोशीन गेलीं की ना, जखमी जातले हांव. चोर येतात फकत नागोवंक, चोरून उडोवंक आनी मारून आमकां उडयतात, बुलयता आनी आमची ताची बुलीन वेता. ह्या संवसाराची आमी जावंक फावना. अशें आमी ताणें आमकां सांगलां दुसऱ्या वाचपान. संवसारांतली आमी पयस वचोंक जाय, पूण संवसारांत आमी रावंक जाय. संवसाराचे सैम आमी पत्करूंक फावना. पूण जेजू सोबें तर आमी पत्करीत ताचें जिवीत कसलेय संकश्ट येवं,
आमी भिवची नात, कित्याक तांच्यान आमकां कांय करूंक जायना, तांच्यान आमकां गिरासूंक जायना. जितले आमी जेजूच्या एकवटान रावतले हांव तांच्यान आमकां कांयच करूंक जावचें ना. भायल्यान जेजू सारकी आमी मरोत, खुर्सार आमकां खेळायत, पूण आमचें जिवीत ताचें सोबें आसा, ताचें सोबें आमी पुनर्जिवन जातले हांव. वय की ना? हें तुमी आयकलां, तुमी जाणोत, पूण ते भाशेन जिवंक जाय जाल्यार तुमकां हांवें सांगलां, दर दिसा रातची तशी सकाळची 5 मिनट लागतले. प्रत्येक हें घेयात, कोंत घेयात, आनी प्रत्येक मोणीचेर सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता. पांयाची बोट आसा तिचोतान तकली मेरेन सगळी आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. सुस्कार घेतलो, जेजून आमी बरोवन आयल्या. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान आमची चिंतना, बरी वायट पोजणी कितें जावं ती, ताका लागून भावना उत्पन्न जातात ती सगळी, आनी आमची चाल ताका लागून घडोवन आयिल्ली आसा, तें सगळें आमकां दुसरी सांगतात, तें आमी जेजूच्या ताब्यांत जेजू 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 म्हणून करात. दुसरो सुस्कार घेतना आमी आनीक नवीन जावंक लागता. आनी एक काबार जाता म्हणसोच तुमी सारकी एक नवी रचना जातल्या. जी कोण क्रिस्ता सोबें आसा ती एक नवी रचना. आदलें तें गेलें, आतां सगळें नवें. न्हिदली म्हणटोच जेजू आमचे सोबें भितरल्यान जे वाटो, जी चाल पातकाक लागून घडोवन आयिल्ली आसा ती काडून उडयतलो, आनी आमकां ताचे चालींत घडोवन येवच्याक सकाळीं उठली म्हणटच ताका एकवटान रावात. कितले पाटी हांवें तुमकां हें सांगलां, पूण म्हजे थोडींच जाणां पाळटात. कित्याक लागून? कित्याक तुमी आपलेपणांत रावतात. तुमी आजून ताचो ताळो आयकूंक ना, आनी तो सांगता तें आजून तुमी शिंतिदान धरूंक ना, आनी तें तुमच्या जिवितान हाडूंक ना. अशें तर करशात जाल्यार जेजूची उतरां आमचें सोबें खरीं जातलीं, आनी आमचें जिवीत सुखांत, गोठायेंत, उर्बेंत, आनी जी आमी ताचें सोबें घडोवन येवंक जाय ती मनशां आमी जातल्या. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उठून धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान पांयाची बोट आसा थिजोतान तकले मेरेन तो सुस्कार आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोवन येता म्हणजे जेजू. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सोबें आसा. सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू जेजू भितरल्या भितर म्हणून सुस्कार काबार जाय सोर सगळें पिडून भायर वचूं न्ही. आनी दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना ताचें बरेंपण आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोवन येता. ताका आमी हाजीर जावया. आनी हे परी आमचे भितरलें सैम जें भिरांतींत आसा, कुशळेपणान जियेता, आनी आमकां बरी नवी तसलीं फळां कोत्ता, तें सगळें जेजूच्या ताब्यांत करून ताचे सारकी आमी शुभां फळां दिवंक लागतल्या. जेजू, प्रत्येकाच्या कुडींत, मनांत, आत्म्यांत तूं आतां खोलायेन जियेताय, कित्याक आमी तुका हे परी हाजीर जालेलीं आसा. आनी तूं आमचें सगळें सोबें आसाय म्हणटच तूं एकदम हांगसर जागृत जाल्लो आसाय, जिवंत जाल्लो आसाय. तुज्या पुनर्जिवणपणांत आतां आमी भाग घेता. तुजें सोबें हे परी सदांच रावंक आमकां सगळ्या जाणांक तूं मदत कर. चड करून तुवें जशे भाशेन 5 सुबेज वेळ बापा सोबें सारलोय, आमी फकत 5 मिनट तरी सारतले हांव. आनी सकाळीं उठली म्हणटच तेच भाशेन 5 मिनट तुज्या एकवटान रावन आख्खी रात ही मागण्याची रात जातली. आनी 24 वरांतलीं इतलीं वरां 5, 6, 7 वरां मागण्यांत चालली म्हणटच हे गोठायेन जशे भाशेन मोबायल आमी चार्ज करता ते भाशेन आमची बॅटरी तुजें सोबें चार्ज जावन तुजें सोबें आमी सगळें करूंक लागतलें हांव. खरी मेंढरां तुजी आमी जातलीं हांव, जी तुजो ताळो आयकतात आनी तूं सांगताय पळय तशें आमी करूंक लागतलें हांव. कित्याक आमी आमची न्हय, आमी तुजेच कुडीचे सांदे.